नमस्कार योकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोरोना सावड्ड्या असोल्डा वास्को दोग नगरसेवक पॉझिटिव्ह। बीजेपी वाले मागता लॉकडाऊन। म्हापशेचो जीएमसीत केस मारपी म्हालो पॉझिटिव्ह। दुयेंती 700 वयर। कोरोनाचेर कोणूय वखद काडटा आसत जाल्यार बरी गजाल, मात जायरात करचे आदी सरकारी मान्यताय जाय। आयुष मंत्रालयाची पतंजलीचे कोरोनिलाचेर जायरात बंदी। टुरिझमाचेर 4-5 दिसांत निर्णय। टुरिझम सुरू करचे म्हूण हॉटेलवाले, टुरिस्ट, टॅक्सीवाल्यांची एकसारकी मागणी। सरकाराचो विचार चल्ला पॉझिटिव्ह। मुख्यमंत्री उलयलो। जयेश विनोद म्हणटा गोवा फॉरवर्ड सोडून बीजेपीत वचपाचो खंय प्रस्नूच येना। खासदार विनय म्हणटा तसो कांयच प्लान ना। सुदीन म्हणटा बीजेपीक गरज आसा, प्लान आसूये। आझाद मैदानार सिद्धार्थ सुदीनाची गाठ भेट। वडविकाय आयकतल्यांच्यो भोवयो वयर। सुदीन म्हणटा वावुरप्यांक कडेक दवरले, पणजे बुडली। सिद्धार्थ म्हणटा साहेबाचे मोठेपण। संजीवनी साखर कारखानो पडटा बंद। सरकार चलोवंक शकना। प्रशासकान खंय उस्कारांक केलें स्पश्ट। उस्कार म्हणटात लेखी दिवचे। उस्कारांक पडिल्ले ना पयशे। आंदोलनाची तयारी। कोरोना वता वता थंय पातळटा तो पळोवन बीजेपी वालेच लॉकडाऊन मागूंक लागल्यात। आदलो मंत्री मांद्रेकारूय फुडें। मुख्यमंत्री म्हणटार दरेकल्याचें मत। ताणें सुचोवणी व्हडलीशी मनार घेतली ना। वास्को दोगा नगरसेवकांक कोरोना बादलो। सावड्ड्या असोल्ड्याय दुयेंती। म्हापशा गंगानगरांतलो जीएमसीत केस मारपी म्हालो पॉझिटिव्ह। कोरोना आटोपा हाडूंक नगरसेवक पंचांची धांवपळ। एक्टिव्ह दुयेंती 700 वयर। पूण सरकार जर एक 2 दीस सरकारान पयलें सांगपाचें, अरे बाबा तुमकां कितें जाय पळय ते एक म्हयन्याचो स्टॉक तुमी करून थेया। आपण 1-2 दिसांनी लॉकडाऊन, पूर्ण लॉकडाऊन आमी एकदा दोनदा करया। एक तो एक्सरसाइज करया आनी ह्या एक्सरसाइजांतसून आमकां कितें फ्रूट मेळटा पळय तें नक्कीच। म्हाका दिसता तर जर तशें केलें 15 दिसाचो लॉकडाऊन केलो आनी प्री प्लॅन, कोणाक टेन्शन ना, तूं तांदूळ एक पोतीभर हाडून थेय, 15 दीस पेज निवळ काडून आमी काडया, कांय चिंता करपाची गरज पडली जाल्यार 15 दीस एक्सटेन्शन करया। मुख्यमंत्री म्हणटात जे कोण उलयतात ते तांचे मत। ग्रुप मेंबर मांद्रेकारान म्हटलें दयानंद मांद्रेकारान की 1 म्हयनो तरी लॉकडाऊन करपाक जाय। 15 दिसांचे प्रत्येक जाण जाय ते म्हणत आहा जाल्यार ते प्रत्येकाचो व्ह्यू आहा तेजेर हांव कितें। मुरगांवचे 2 नगरसेवकांक कोरोना बादलो। मांगरा सयत वास्कोंत केशी वाडत आसा। वास्को खारेवाड्याक लघु प्रतिबंधीत वाठार म्हूण घोशीत करात म्हूण मागणी। एक कितें आहा, मायक्रो कंटेनमेंट झोन जावपाक जाय आसलें हिंगा। हें कित्याक जावपाक जाय आसलें, एक मास जे वाड्यान रावपाचें, ह्या वाड्यान रावताय ते भाव भयणांक सारके एकान एक चॅक करपाक जाय आसलें। बॅरिकेड्स घालून सगळे भावांक जे ह्या वाड्यान रावताय हें सारकें गरज। चिखले एका फामिलींतले 7 जाणांक कोरोना बादलो। केस एकाच फॅमिलीन 7 केसी जाल्यो आनी टेस्टिंग करून घेतले। फूल वाडो अख्खो वार्ड सॅनिटायज करून घेतला। पयलीं तेंचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह येयल्लो, पण परत काल कन्फर्म करून परत तेंचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयल्ले आसा। नाव ऑलमोस्ट 20 people have been tested and we are waiting for their test results. Meanwhile, the entire area has been sanitized thoroughly. सावड्डे आणि असोल्डा कोरोना दुयेंती सापडले। असोल्डात 3 दीस व्यावसायिक आस्थापना दुकानां बंद। असोल्डा विलेज पंचायतीच्या वाठारान आयज एक कोरोना पॉझिटिव्ह केस सापडले आहा। तो ताका लागून आमी तातडीन आयज असोल्डा विलेज पंचायतीच्या मेंबरांक सगळे आपोवन एक पंचायतीन एक मिटींग घेतली आनी मिटिंगेक आमी अशें थारलें की सगळे जे कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट शॉप्स आसात जितले असोल्डा विलेज पंचायतीच्या वाठारान की तांकां एक वॉलंटरी 3 दीस आमी बंद करपाची रिक्वेस्ट केल्ली आहा। आनी जशें आमी सकाळच्यान तांकां सांगून हे रिक्वेस्टान सगळ्यांनी आमकां मान्यताय दिल्ली आसा। लोटले केशी वाडल्यो। दुकानदारांनी गायडलायन पाळची म्हूण पंच वांगड्यांनी दुकानवाल्यांक सांगला। दुकानां सांजे 7 बंद। And we did it such a way that we went to each and every shops and informed them and shared about the safety of this village so that we don't cause more trouble and get people into trouble. The third thing was the timings. The timings was 7 to 7. And the most important thing was social distancing, not crowding.
क्वारंटीन जाल्ल्यांचेर लक्ष दिवंक पंचांक हक्क लेखी दिवचे. We have no powers given to us. As a panchayat member, we would want to do something good. We want to be the front warriors for our village. But there are no powers given to us. We have nothing that is given to us in writing. It's just that the government is using us. They are sending us the details of all those people who are traveling and coming back to the villages. So what is it that you all expect from us? Just to make sure that they are staying in their home quarantine, they are doing that? Or is it that you really want us to work for our community? Yes, we want to work for our community. So give us those powers, give us that something in writing wherein we can approach people and do something for our village. प्रियोतले 50 जणांक मुख्यमंत्री मदत निधीचे चेक दिले. फक्त ठराविक ज्यांका सामकीच हालाकीची परिस्थिती आसा अशाच लोकांक ते काही गोष्टी दिल्ले आसात. म्हज्या मतदारसंघान ऑलमोस्ट एक 50 लोकांक जणांक ह्यो आमी चेक संपूर्ण केल्लो आसा. म्हापशा गंगानगरात केस मारपी कोरोना दुयेंती. गंगानगर वाठार 4 दिसां खातीर सील. तो एरिया सॅनिटायज केला. इवन तो आमी हे केला, कंटेन केला एरिया. तो सद्याक जाता तितलो लोकांक आमी रेस्ट्रिक्ट करूं, मुवमेंट बी कितें आहा पळय तितलें करूं. तो कांय सिम्पटम्स दाखयना. ही सिम्स टू बी डुईंग ऑल रायट. मातसो भियेला, बट अदर दॅन दॅट एवरीथिंग सिम्स टू बी अंडर कंट्रोल. सील म्हटल्यार तो आख्खो जागोत आमी बॅरिकेड केला, पुलिसांनी बॅरिकेड केला आनी त्या लोकांक आमी मुवमेंट करूंक दिवचे ना फॉर द 4 दिसां खातीर. कोरोनाचेर कोणूय वखद काडटा आसत जाल्यार ती बरी गजाल, पूण जायरात करचे आदी रिपोर्ट सरकारा कडेन येवंक जाय आशिल्लो नेम प्रक्रिया पाळूंक जाय म्हूण आयुष मंत्री श्रीपाद नायक उलयला. कोरोनाचेर वखद म्हूण पतंजलीन कोरोनिल स्वासारी लॉन्च केला. क्लिनिकल टेस्टी करून वखद काडला म्हूण रामदेव बाबाचो दावो. पतंजलीक वखदाची जायरात बंद करूंक लायल्या. रामदेव बाबाच्या पतंजलीन मंगळारा कोरोना व्हायरसाचेर वखद म्हूण कोरोनिल आनी स्वासारी लॉन्च केले. ताची जायरातूय केली. क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायलिंग खातीर पतंजलीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल जयपुरा बरोबर लोकांचेर क्लिनिकल टेस्टी केल्यात. 3 दिसांत 69% दुयेंती बरे जाले. 7 दिसांत 100% दुयेंती बरे म्हूण रामदेव बाबाचो कोरोनिलाच्या लॉन्चाक दावो. पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहाँ पर हैं. PRI और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया कि 100 लोगों के ऊपर ये क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई. इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे. 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया. सबसे बड़ी बात ये थी 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए. यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है. और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए. यह बहुत बड़ी बात. निम्साचे दोतोरान क्लिनिकल ट्रायल अप्रुवला खातीर CTRIचे रजिस्ट्रेशन करून घेतिल्ले म्हूण रामदेव बाबा सांगता. कहीं पर भी जब क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया जाता है तो उसके ऊपर बहुत प्रकार की क्वेश्चनिंग होती है. इसके लिए पहले बहुत से अप्रूवल लेने पड़ते हैं. पहले डॉक्टर साहब ने उसके लिए जो अपना एथिकल अप्रूवल था वो लिया, और उसके बाद जो बहुत बड़ा कार्य था CTRI का, सेंट्रल ट्रायल ऑफ रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है CTRI का अप्रूवल, उसका रजिस्ट्रेशन वो बहुत मायने रखता है. उसके बिना आप कोई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी नहीं कर सकते, ट्रायल नहीं कर सकते. तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए CTRI का अप्रूवल लिया गया. आयुष मंत्रालयान हाची दखल घेवन ह्या वखदाची जायरात सोमतीच बंद करपाक लायली. पतंजलीक ह्या वखदा विशीं म्हायती दिवपी डॉक्युमेंट धाडूंक सांगल्यात. खंयचेंय वखद लोकां कडेन पावचे पयलीं ताची जायरात करचे पयलीं सरकारा कडेन ताची म्हायती पावंक जाय हो नेम आसा म्हूण आयुष मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो. वखद काडप ही खंय बरी गजाल, मात प्रक्रिया कायदो नेमांक धरून जाय. कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए. ये तो रूल था. इसी के मुताबिक हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है, और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए. इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है. इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो,
वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोयच्या टुरिझमाचेर फुडल्या 4-5 दिसांत निर्णय जातलो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता। हॉटेलां, टुरिस्ट टॅक्सीवाले एक सारखे मागतात, हे विशीं सरकार पॉझिटिव्ह विचार करता म्हणून मुख्यमंत्री सांगता। SOP सांबाळून रुमांचे सॅनिटायझेशन हेर सगळी व्यवस्था खबरदारी घेवन टुरिझम चालीक लागतले। आतां मेरेन 220 हॉटेलांनी टुरिझम सुरू करूंक रजिस्ट्रेशन केलां। गोयचे बार आनी रेस्टॉरंटवाले मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। स्मॉल हॉटेल, बिग हॉटेलार सगळ्यांचो डिमांड आसा की टुरिझम इंडस्ट्री सुरू जावपाक जाय, कारण टॅक्सीकार आसतले, हॉटेलांनी काम करपी लोक आसतले, तेंचो सगळ्यांचो उदरनिर्वाहाचो विशय आसा। गव्हर्मेंट पॉझिटिव्हली विचार करता तेजेर, कितें तरी एक 8 दिसाच्या भितर निर्णयाचेर आमी येताले, जेणे करून टुरिझम बिजनसाकूय रिलीफ दिवपा खातीर आमकां ह्या गोष्टीचो पॉझिटिव्हली कितें तरी विचार जो आहा हो करचो पडटलो। आमच्याच लोकांक पयलीं शिस्त येवपाक जाय, ती शिस्त हाडपाची गरज आसा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टुरिझम डिपार्टमेंटान 230 कितें तरी हॉटेल्स तेंच्यांनी रजिस्टर्ड केल्या, उरलेल्याचे करतले। एक गव्हर्मेंट एक 4-5 दिसां भितर कितें तरी निर्णय घेवपाच्या विचारान आसा। गोयचे बार आनी रेस्टॉरंटवाले मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे, टुरिझम बिझनेस बेगीन सुरू करचो म्हूण तांची मागणी। First thing, we have asked him to start all our restaurants, bars and hotels by 1st of July 2020. Let there be operations because COVID-19 is going here to stay for quite long. You all know about this disease and this pandemic is going to be there. Only thing how best we can take care, the social distancing, using of mask, sanitizing our places, using all SOPs which are there in place, we can come back in business in full swing. Well, as I told you earlier, we employ about 30 to 40% of people. There are people who are supplying fish, there are people who are supplying us vegetables, there are people who are supplying us milk, bread, you name it, right from taxi owners, the rickshaws, the motorcycle pilots. If this industry is closed, we are in a big mess. So we have requested the Honorable Chief Minister first to start the industry by 1st of July 2020, and he has positively assured us that we are going to help you with this start of this industry, because most of our employees, the staff which are residing in across borders of Goa, like Maharashtra, Sawantwadi, Sindhudurg side, Karwar and all these Karnataka areas where people used to be employed in hotel industry, have gone home back. So we are left with only 20 to 25% of staff from Goa who are there with us, or people who didn't go, and we have taken care about them. अर्बन बँको, मल्टीस्टेट सहकारी बँको RBIचे देखरेखी सकल केंद्रीय मंत्रिमंडळान बुधवारा अध्यादेश क्लियर केलो। देशभरात 1482 अर्बन बँको आणि 58 बहुराज्यीय सहकारी बँको आसात। केंद्राच्या निर्णयान सुमार 8.5 कोटी खातेधारकांक थाकाय। सहकारी बँकांचे खातेधारक हुस्क्याक मेकळे उरचे म्हणून मोदी सरकाराचो निर्णय। सहकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है। अब वो राष्ट्रपति के पास आएगा। ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से RBI के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। RBI की जो सुपरवाइजिंग की तरीका है शेड्यूल बैंक के लिए भी, वही इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। इससे क्या फायदा होगा? मूल फायदा होगा कि डिपॉजिटर को एक यकीन मिलेगा कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। और 8 करोड़ 60 लाख खाता धारक है इन 1540 बैंकों में। 4 करोड़ 84 लाख करोड़ रुपए की बचत है। इस सबकी अच्छी रक्षा होगी, ये इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ा फायदा समाज को यह है कि सहकार एक अच्छी मूवमेंट है। लोग इकट्ठा आए, अपने तरीके से अच्छी संस्था चलाए और उस संस्था का लाभ खाता धारकों तो या जिन्होंने शेयर खरीद किए हैं उनको मिले।
तो इस सहकार पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, ये एक बड़ा परिणाम होगा। गोवा फॉरवर्ड सोडून बीजेपीत वचपाचो प्रस्नूच येना म्हूण आमदार जय साळगांवकार आनी विनोद पालयेकारान मिडिया मुखार येवन दावो केलो. दोगूय बीजेपीत वतात म्हूण मिडिया रिपोर्ट येताले. त्यो खंय वावड्यो. बीजेपीचो खासदार विनय म्हणटा तसो कांयच प्लान ना. सुदीन म्हणटा बीजेपीक गरज आसा म्हूण घडये तांची तयारी आसूये. आम्ही एकदम स्पेशली हांगासर जिल्ले आसा. myself and my colleague विनोद पालयेकर, we are there with the party, with the Goa Forward Party, and we will remain with the Goa Forward Party. त्या तरेच्यो वावड्यो उठोवन आमच्या बद्दल जनतेच्या मनान अशा तरेचे गैरसमज जे पसरले वयता म्हणून आमी दोगूय, हांव आनी म्हजो कलीग बाब जय साळगांवकार, आमी दोगांयनी एकत्र आनी आमच्या पार्टीचे बाब मोहनदास लोलयेकर आसात. लोकांक कळपा खातीर खास करून आमी आज ही एक एकत्रीत अशी बैठक हांगासर घेतलेली आसा. ह्यो आतां जड चर्चा करतो कितें आसा जाल्यार अशें चर्चे जावन खूब चर्चे जावन जायना. कोणी येता तो टक करून डिसिशन घेता. पूण अशें आमचे पार्टी भितर तर कांयच ना. टक करून येता न्ही, कोणी केल्या इतली चर्चा करून येना न्ही. चर्च करपाची संदी दिना, सडनली येता. टायमच घेयना. इतले लॉंग गॅप कोण घेयना. ही फक्त अफवा आसा आनी आमचे पार्टी भितर दुसऱ्याच पार्टीचे आमदार घेवपाची कांयच नाही. पण खंयचे पार्टीचे आमदार दुसऱ्या वा इंडिपेंडंट जर आपूण जावन बीजेपी भितर एंट्री करपाक सोदता जाल्यार तुमी ओपन, पार्टी तुमची ओपन आसतली न्ही. हे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आनी राष्ट्रीय नेतृत्वा कडेन उलोवचें पडटलें. अशें कितें आसत जाय म्हाका दिसना अशें कांयच ना. सद्या तर आतां इलेक्शना कडेन कोणी येता वता ते खूब गोश्टी आसतात. जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर करपाक म्हयनो तेन्ना आसता. कितें जावंक शकता खंयचे पार्टी. आतां गोवा फॉरवर्डाचे जे मनीस ते फोडटा अशें धरून चल, तांकां गरज आसा. हाचो अर्थ कितें तांकां खबर आसा 12 मनीस तांचे डिस्क्वॉलिफाय. हाचो अर्थ तो न्हय. 12 मनीस डिस्क्वॉलिफाय जाले जाल्यार 30 वजा 12 कितले 30 जाण सपोर्ट आसा म्हणटाले. तातूंतलो चर्चेन क्वेश्चन का 29 वजा 12 कितले जाले. कॉन्स्टिट्यूशन कितें घालता 21 हे कमीत कमी भितर आसपाक जाय. अपात्रतायेचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्ले G10 फुडारी बाबू कवळेकार मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळो. ह्या वेळार पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातूय आशिल्लो. बाबू म्हणटा सगळें खंय कायदेशीर जालां. अशें अजून ऑफिशियली कांय पावलें ना आमकां. पूण तेजे खातीर कितें अशें कितें जालां फॅक्ट कितें हें थोडीशी आमी डिस्कशन केल्लें आसा. आमी जें कितें केल्लें आसा 10 जाण जे आमी गेला ते सगळे सोपस्कार सगळे कोणी गेला कांयच इलिगल कांय ना, कांयच रॉंग ना. आनी तातूंत भितर आमकां 1% सुद्दां कांय विचार म्हणजे टेन्शन अशें कांयच ना. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. पणजेच्या आझाद मैदानार सिद्धार्थ सुदिनाची गाठ भेट आनी एकमेकाची वळविकाय आयकतल्यांच्यो भोवयो वयर. नित्याक मोगोच्या ऑफिसात पत्रकार परिशद घेवपी सुदीन मिडियाक मेळूंक म्हूण आझाद मैदानार आयलो. नेमको सिद्धार्थ खंय थंयच्यान पासार जातालो. साहेबाक मेळूंक गाडयेंतल्यान देंवन आडवो सरलो. संभाशण जालें तें अशें. सिद्धार्थ नाराज आहे ते बरोबर वाटतं. डेफिनेटली काम करणारे माणसं तुला न करणाऱ्या माणसं घेणं आणि आपणच सगळं बघणार असं म्हणणं हे बरोबर नाही. त्याचसाठी पक्षी बुडली की नाही आहे त्याच्यावरून काय हे पण बुडून जाणार. मी साहेबाला बघितलं आणि भेटायला पासून नाही कौतुक केलं म्हटलं तर बरोबर आहे ते बोललो. बरोबर आहे की सुदीन सिद्धार्थाच्या भेटीचेर पत्रकारांनी आमदार बाबुशाक विचारले. बाबुश कितें म्हणटा पळयात. One thing is that आज सुदिनाक आनी एक्स MLA पणजेचो सिद्धार्थाक बराबर पळयलो पणजे. It's good now. It is good. Means me looking out for parties to contest. Okay, bye. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन तेंकलां. सरकारी फ्लोर मॅनेजमेंट चल्ला. 2-3 दीस जाले राजकीय हालचालींचे वारें व्हांवता.
फण्ण मारूंक सुदीन सिद्ध अर्थ जाणे ताणे काडचो. संजीवनी साखर कारखानो सरकार खंय बंद करता. प्रशासका बरोबर जाल्ले उसकारांच्या बसकेत ताणें खंय शेतकारांक स्पश्ट केला. कारखानो बंद करता म्हणपाचे लेखी दियात म्हूण उसकार मागतात. उसकारांक उसाचे पयशे पडूनात. जर 15 दिसां भितर पयशे पडले ना जाल्यार कारखान्या भायर धरण्याक बसपाची उसकारांची तयारी. आयज आमची मिटींग आसली, नवीन एडमिनिस्ट्रेटर येयल्लो, तेजे मिटींग बसले आमी. कित्याक आयज पासून आमकां गव्हर्मेंट फॅक्टरी चालू जातली करून आयज पासून आमकां सांगत आसा. तेन्ना आमकां खरें कितें म्हणटा लेखी आमकां येना. आयज आमी डिस्कशनान जालें, तेणी स्पश्ट सांगलें की ह्या वर्साच्यान फॅक्टरी खूब लॉसान आसा. 160 कोटी सुमार लॉस आसा. तेन्ना ही फॅक्टरी चलोवप हें ना, गव्हर्मेंट डिसिजन जाल्लें आसा. आनी तेन्ना तुमी ऊस जो आसा तो तुमकां थंयच आमच्या फार्मान दवरून तुमकां आमी पयशे दितले अशें म्हणून तांणी सांगलेलें आसा. तर ह्या वर्सा आमी ऊस कितें करपाचो विचार तें तुमी पळोवन घ्या. आमी तुमकां थंयच उसाचे पयशे दितले अशें म्हणून सांगलेलें आहा. म्हणून आमी आतां अशें आमकां स्पश्ट कळयलें आहा की ही गव्हर्मेंट ही फॅक्टरी कशीच चालू करचे ना. हेजे फुडल्या 14 वर्सांचें आमकां कंपेन्सेट करपाचें की दुसरे क्रॉपा कडेन वळपा खातीर. कित्याक आमी उसा खातीर जमीन आतां 45 वर्सां जाली आमी उसच लायले, जमनी आनी कांय आमगे ना. दुसरें पीक आमकां 1 वर्सान कांय मेळचें ना. ताका लागून आमी कंपेन्सेट करचो हो प्रस्ताव आमी दिल्लो आसा संघटनेक. पण तेजेर कांय डिसिजन जावना ना. तेजेर सरकारान तेजेर आमकां कांय आपोवना. तेजी डिस्कशनां कांय आमचे कडेन जालें ना कांय. जितले पळय आमकां तेणी तोंडान आन्सर प्रॉमिसीस कशें वागपाचें त्यो फुलफील जाली ना. जेन्ना सरकाराचे मुख्यमंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी RCS मिनिस्टर जेन्ना संजीवनीच्या बोर्ड रुमाक सांगता की तुमी जाता तितलो ऊस लायाय, मिन्स गव्हर्मेंट सांगता, सरकार सांगता, आनी तेजे नंतर जर ही अशी परिस्थिती जाल्यार भयानक स्थिती आसा अशी म्हाका जाल्यार दिसता. तेंचेर मिसमॅनेजमेंट, ताका कोणाक कांय समजना भितरले कारखान्याचें, शुगर फॅक्टरीचें ज्ञान ना अशे अधिकारी हांगा धाडल्या नंतर ताका लागून हें लॉस जाला. हेका सर्वस्वी जबाबदार गव्हर्मेंट आसा. 15 दिसान जर आमकां जर पेमेंट मेळना जाल्यार आमी हांगसर उपोशणां बसतले गेटीर. आनी ते बी कोणा न सांगता. आमकां परमिशन बी कांय लागचें ना. कित्याक कोरोना म्हटल्यार सगळे तेवटेन चालू जालें. आमकां फार्मरांकूच कोरोना करून दवरलेले आसा हांगसर. आनी त्या वटेन आमचो प्रधानमंत्री म्हणटा कोणालो एक पयसो दवरतो न्ही. आज आमी ऊस घालून 6 म्हयने जाले जाल्यार आमचो सरकार पयशे अजून आमकां दिना. आनी प्रधानमंत्री सांगता कोणाले पयशे दवरनाका, कोणा त्रासांक घालनाका, आनी हे शेतकाराक त्रासांक घालता. व्हॉट्सॅपाचेर आतां कोंकणी दिसाळे भांगरभूंयच्यो ब्रेकिंग न्यूज. कोंकणींतल्यान ब्रेकिंग न्यूज लोकां मेरेन पावोवपाचो हो यत्न. व्हॉट्सॅप न्यूज ब्रेकिंग जायत आनी आपल्या व्हॉट्सॅपा वयल्यान एका खास व्हॉट्सॅप नंबराचेर फकत जॉयन म्हूण मेसेज धाडपाची. त्या व्यक्तीचो नंबर नोंद जालो काय ताका कोंकणींतल्यान ब्रेकिंग न्यूज सर्वीस सुरू. कोंकणी दिसाळे भांगरभूंयचो 9607009332 हो व्हॉट्सॅप नंबर लोकांनी आपल्या मोबायलाचेर सेव्ह करपाचो आनी ताचेर फकत जॉयन म्हूण मेसेज धाडपाची. हे मेसेजी उपरांत तो व्हॉट्सॅप मोबायल नंबर ब्रेकिंग न्यूज सर्विसे खातीर नोंद जातलो. नंबर नोंद जालो काय त्या व्यक्तीक ताच्या व्हॉट्सॅपार भांगरभूंय दिसाळेच्यो कोंकणींतल्यो ब्रेकिंग न्यूज येवंक सुरू जातल्यो. भांगरभूंय संवसारांतलो एकमेव कोंकणी पेपर, कोंकणी खबरापत्र. 2 दिसां पयलीं भांगरभूंयची वेबसायट राज्यपालांच्या हस्ते लॉन्च जाली, लोकार्पण जालें वेबसायटीचेर. आनी आतां आमी खबरापत्रा वांगडाच वेबसायट तशेंच सोशल मिडियाचे जे प्लॅटफॉर्म आसात जशे ट्विटर, फेसबूक हेंच्या वांगडा आतां आमी व्हॉट्सॅपा वयल्यान आमच्या वाचकांक आनी सगळ्याच गोंयकारांक जेंका गरज आसा अशा सगळ्या गोंयकारांक सुटसुटीत साद्या उतरांनी कोंकणींतल्यान ब्रेकिंग न्यूज, म्हत्वाच्यो ज्यो खबरो दिसभर घडटात त्यो कोंकणींतल्यान दिवच्यो असो एक नवो उपक्रम आमी सुरू करता. हेजो फायदो असो जातलो की गोंयभर जे आमचे गोंयकार आसात तांकां बातमी मेळूंक शकता. तांच्यांनी एक आमी नंबर दिल्लो आसा ताचेर जॉयन असो म्हणून टायप मारून धाडल्यार ताका नव्यो बातम्यो ब्रेकिंग न्यूज ज्यो आसात त्यो वयतल्योच. नंबर आसा 9607009332. ह्या नंबराचेर तुमचें नांव, जॉयन जावपाची तुमची जी सहमती आसा ती जॉयन म्हणून धाडचें आनी नांव आनी तुमी खंयच्या एरियेंत आसात ताचो जर धाडल्यार बरो पडटलो. हेची डिटेल्स आसा विसर धाडले जाल्यार व्हॉट्सॅप नंबराचेर ब्रेकिंग बातम्यो वयतल्यो. साखरेचे उदरगतीक भेदभाव कडेक दवरून वावरया म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो उलो. थंय नवे मार्केट कॉम्प्लेक्साक ताणें उक्तें केलें. वीज मंत्री निलेश काब्रालान पंटेमळ सब स्टेशनाचे AE हेरांक घेवन इन्स्पेक्शन केलें. पेंडींग कामां जाग्यार घालपाची तयारी. मुरगांव वार्ड नंबर 5 शाळेच्या रिपेरीच्या आमदार मिलिंदान इन्स्पेक्शन केलें.
कारण सांखळे नगरपालिकेचो ध्वजारोहण जो आसा तो ध्वजारोहणूच त्या फोर्टाच्या वयर किल्ल्याचेर म्हणजे आमी म्हणटा की किल्ल्याचेर वयर झेंडो चडोवपाचो जो आसा पळय अशा पद्दतीन स्वप्न करून तेजो डिझायन केला. जाणटेल्यांक एखादें जर दिसलें आपल्याक सुशेगाद किल्ल्याचेर बसोंक जाय सांजचो 3:30 येवन 6 ते 7 पर्यंत वेवस्थीत वयर किल्ल्याचेर बसलो आनी व्यू पळयलो येवटेंतल्यान अशा पद्दतीचें एक स्वप्न आसा. म्हणून तो प्रोजेक्ट जो आसा तो बेगीन एक्झिक्यूट जावपाक जाय. तुमच्या सगळ्यांचे शॉपकारांचे म्युन्सिपाल्टीचें सहकार्य केलें तर तो कॉन्ट्रॅक्टर जाता तितके बेगीन तो पुराय करतलो. जायतीं कामां सांखळेन अजुनूय बी करपाची आसा. फाटले फावटी म्हणजे फाटल्या नगराध्यक्षा थोडी फुडें आयल्या मदीं उरल्या ती कामां सगळीं फुडें व्हरपाक जाय. सगळें मेळोन आमी जी कामां उरल्या सगळें मेळोन करुया. म्हाजो डिफरन्सीस पयलींय नासलो आतांय ना गव्हर्मेंटा बरोबर तर नासलो कितें जालें पयलीं डिफरन्सीस नासलो आनी आतांय ना. सगळें मेळोन कामां करुया. वैयक्तीक ना पॉलिटिकल आसा दॅट इज डिफरंट बट तो डेवलॉपमेंटा कडेन येयना केन्ना. वैयक्तीकूय ना कितें आसा तें पॉलिटिकल आसा बट तो डेवलॉपमेंटा कडेन केन्नाच येवचो ना अजुनूय येवंक ना आनी फुडें येवचो ना म्हणटा तसो. तेन्ना आमी सांखळेचो विकास म्हणटा तेन्ना सगळ्यांनी आपले मतभेद विसरून एकी कडेन येवपाक जाय आनी ती डेवलॉपमेंट करपाक जाय अशें म्हाका सदांच दिसता. आज इन्स्पेक्शन सिव्हील डिव्हिजनाचे अलॉंग विथ ई आनी जेईज आमचे पंटेमल सबस्टेशनाचे खुबशे गोश्टी पेंडींग आशिल्ल्यो ते खातीर करले. आमचो म्हाका दिसता ई गुणा गावडे ऑलरेडी आमी डिसिजन घेतला की स्क्रॅप हे सेंट्रलायज जातले. की आतां खुबशे गोश्टी हांवें पयल्या ह्या 1.5 वर्सां की स्क्रॅप एक कडेन दाखयता आनी जेन्ना टेंडर जाता तेन्ना स्क्रॅपूच कमी जाता आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्टर हें जाता. सो हें सगळें आतां डे टू डे स्क्रॅप पयलीं सगळे स्क्रॅप आसा ते स्टोरान धाडटा थंयच्यान ते टेंडर करतले एकावंटेबिलिटी येतली. सो आमचो ए गुणान बरें काम केलां. ऑलरेडी 3 गाडयो धाडल्या उरलेले नेक्स्ट 2 ह्या विका भितर उरलेले गाडी धाडटल्यो. अशेंच करून सिव्हील डिव्हिजनाचो आमचो ए आसा काशिनाथ बाब तसोच आमचो सोलंकी बाब ही तांकां घेवन जे कामां हांगा उरले पेंडींग आमची क्वॉटराची परिस्थिती बरी ना तेणी टेंडर काडला खंय तो टेंडर खंय पावलो ते पळयता आनी ज्यो गोश्टी करपाक जाय आमचें एक डिप्लेटेड बिल्डींग आसा ते मोडपाचें आसा ते सगळे एक इन्स्पेक्शन टीम आज दवरलेले आसा. हे पंटेमळ वाठारान आमचे डिव्हिजन 7 आनी सब डिव्हिजन 1 आनी सब डिव्हिजन 4 ऑफिसां हांगा आसा ते करपाक केल्ले. कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या भागान वॉर्ड नंबर 5 एक गव्हर्मेंट स्कूल आनी म्हाका दिसता स्कूल स्टुडंट्सांक खबर आहा तांच्या पेरंट्सांक खबर आहा त्याच्या बरोबर म्हाका दिसता ह्या भागांतल्या खुबशा वोटर्सांकूय खबर आसतलें जेतूनसून इलेक्शनूय जाता खूब वर्सां जालीं. हांगा म्हणजे एक पोलिंग हें आसता हें स्कूल मातशें कंडिशन खूब वायट जाल्लेली म्हणजे खूब काम आसलेलें आनी रिपेराक येयल्लें आनी आमी ताका रिपेराचें हें करून टेंडर घालून पास करून आयज तेचें काम चालू आहा म्हणजे ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय जालां फुल्ली कंप्लीट जावंक ना. ताका वयल्यान लिकेज आहा म्हणजे शीट्स घालपाचे सगळे एक्सटर्नल पेंटींग भितरले रूम पेंटींग हॉलान बऱ्यापैकी पेंटींग करून काम केलां आमी इन्स्पेक्शन करून येयलां काम चालू आहा. हे फावट सांजावाचें कपेल फुलां फळांक कोरोनाची धाकधूक. सांजावाची वर्साची मोठे सेलिब्रेशन नात. बुधवारा वाड्यार लोकांनी मर्यादीत सांजाव फुलयलो. डिस्टन्सिंग सांबाळून सांजावाची मस्ती. कोरोना आसलो म्हूण गोंयकार सांजाव फुलोवंक फाटी ना. सेंट जॉन बाप्तिस्ताचें फेस्त सांजाव म्हूण मनयतात. खबरो हांगा चोपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.